गलिलेया, सामारिया आणि जुदेया या तिन्ही प्रांतांनी जेजूचे मिसांग चल्ले तरी गलिलेयांत जेजून चड वेळ दिवन मिसांग केल्ले आमकां सुवार्थेन दिसून येता. जुदेयांत आनी विशेष करून जुदेयाच्या जेरुसलेमांत जेजूच्या निमाण्या दिसांचे मिसांव महत्वाचें जाता. जेजूचे मिसांव पयण गलिलेयांत तावन जेरुसलेमा कुशीन आनी जेरुसलेम ताच्या मिसांवाचो शेवट. जेरुसलेम साल्वासावाचे काणयेचे शिखर, थीक आनी केंद्र. उत्तराच्या गलिलेया आणि दक्षिणाच्या जुदेयामध्ये येता सामारिया. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत सांगलां तशें आसिरियाच्या रायान बाबिलोन, कुता, अव्वा, हमात, सेफरवाइम ह्या गावांतल्या लोकांक हाडून तांकां सामारियांतल्या शहरांनी इस्रायेलींच्या जाग्यार वस्ती दिली. तांणी सामारिया स्वाधीन केले आणि ताच्या शहरांनी ते रावले. आणि हे सामारियागार गेरेझिम दोंगरार याव्वेची स्तुती करताले. पूण सांप्रदायिक जुदेवांनी तांकां हेरेतीक म्हूण घेतले. अशें तांचे मदें एकामेका रागा मुरमुरो आसलो. उत्तरांतावन जेरुसलेम टेंपलाक येतल्यांक सामारियागार त्रास दिताले देखून तांणी वाट चुकोवन येवचें पडतालें. हीच सुवार्थेंतली जिओग्राफी. जेरुसलेमांत जेजूचे सर्गार चडणेचो आज उल्लेख जाता. सामारियांत जेजूचो तिरस्कार गलिलेयांत जाल्ल्या तिरस्काराचो उगडास हाडटा आनी मुखार येवंकासच्या जेरुसलेमांत येवंकासच्या व्हड तिरस्काराचो प्रवाद करता. जेरुसलेमा कुशीन वेचेन्स म्हणून तेवशीन तकली केल्ल्याक वा दृढ निर्धार केल्ल्या जेजूक तिरस्कार लेखाक मेळना. बगार जेरुसलेमांत आपूण शेवटाक पावोवंक आसा तें मिसांव प्रमुख जाता.